नमस्कार. जशें हांवें एलिना बाय फर्नांडिसाक उतर दिलेलें की तुज्या सिल्वर जुबली शोआक हांव एक कविता घडटलो म्हूण. बेटर लेट दॅन नेवर. कोंकणी उलय लंडन फुलय ह्या कार्यावळीन आयज तुमच्या मुखार एक कविता सादर करता आनी तिचें नांव जावन आसा उत्कृश्ट बरोवप्याक म्हजो सलाम. एक कोंकणी जगांतले नखेत्र जल्माक आयले. गोंयांत परजळच्या परजळून लंडनाक दिपकवले. उत्कृश्ट अभिनेत्री जावन सगळ्याक परजळ्ळे. उत्तम कांतोरिस्ट, अजापी लेखिका, वजनादी कवी म्हूण टायटल फावो जालें. कुल्फ कार्यावळीन एलिना बायन नशीब ही पयलीच कविता रचली. उपरांत डिमांड वाडलो. मान्युएल बाबाची 3 सांज वाचली. माकडाचे काजार बेबे कोत्ता रोजार म्हजी कविता वाचपाक आयली. पावसाचो मोग जावन शिटकोल्लें आनी उपरांत बेब्याची खबरूच सोडली. म्हज्यो कविता सोडून रुय कुएलो, मारियान, आर.जे. रॉक, आग्नेल रेबेलेच्यो चालूच दवरले. म्हजें वाचना जाल्यार उपकारता, पूण तुजी आर्त आसा ती उजार कर अशें खूब समजायलें. येयलेले फावटी तिच्या मोलान घातलें, तरूय आयकलें ना म्हजें सांगणें. आखरेक सुरवात केली आनी त्या दिसांतल्यान आयज म्हाका लागून हांव म्हणना पूण उत्कृश्ट बरोवपी जल्मलें. उगडास भुरगेपणायलो. एक खास फेस्ताचो अनुभव अशी आपल्या बरोवपाची सुरवात जाली. सलाम तुका राजा, बोमयचें गोंयचें नाटें आनी इश्टागोट सासणाची. गोंयचें रांदप एकदम रुचीक जालें. तशेंच आमचो गोंयचो सायब आनी आयली दिवाळी. विसरूंक जावचें ना गांव म्हजो, म्हज्या घोवाचो गांव. वस्तोरी तशीच दर्जेदार मिक्स भाजी. 22वी कविता सोरो बरोवन वाचली. कशें बेबदे जाता घेवन तो सोऱ्याचो वास. 23वी कविता कोंकणी तिच्या रोगतान आसा म्हूण दाखयली कितली अपुरबायेची आमची कोंकणी भास. 24वी कविता भावार्थ आपल्या घरच्यांचेर आसा म्हूण दवरली आस. 25वी कविता धाकटुलो म्हजो गोराबो सांबाळलो जावंक दिवंक ना विद्वास. तर सिल्वर जुबली शो करून एलिना बायन दवरलो इतिहास. दिसलें एक गरीब इश्टाचो ल्हानसो फुलांचो जेलो भेटोवन करूं उगडास. हांवूय एक बरोवपी खरो. म्हाका पुरस्कार मेवले जायत, पूण तिच्या कविताच्यो सगळ्यांक शिंपडला वास. कित्याक ताजे टायटल्स मन बुलोवपी आनी शुद्ध ताची कोंकणी भास. परबी काळजाचे खोलायेकतान एलिना बाय, म्हजो सलाम तुका मोग आनी मोयपास. बेगीनूच अर्दो शेकडो जावचो. हांव आसोत ना आसोत, आदींच फुडें म्हजो आब्रास. देव बरें करूं.